न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव गौरीश पुरबामणकर। घेवया आमच्या आयज गोंयान कितें कितें बातम्यो घडला त्याचो एक बारीकसो नियाळ घेवया आमच्या सब एडिटरां कडेन या, आनी तेज्या उपरांत ह्यो आमी सगळ्यो बातम्यो सविस्तर तुमकां 7 PM बुलेटिनान दाखयतलेच। पूण झटपटीत जो नियाळ आसा आजच्या बातम्यांचो तो सब एडिटरां कडल्यान जाणून घेवया। सर्वप्रथम या आमी आमच्या डेस्क इन्चार्जा कडेन सुशांत आयज खंयची बातमी केल्या तुवें? सर्वोच्च न्यायालयान आयज एक म्हत्वाचो निकाल दिलो। 370 जे कलम तुमकां खबरच आसतले, जम्मू काश्मीरान 370 कलम हो विशेष दर्जो दिवपी 370 कलम लागू आशिल्ले। ते कलम मोदी सरकार केंद्रात आयल्या उपरांत ते कलम काडून उडयल्ले। ताका सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केल्ले। सप्टेंबर म्हयन्यांत हे विशीं सुनावणी जाल्ली आनी निवाडो आसा तो राखून दवरिल्लो। आयज सर्वोच्च न्यायालयान हे विशीं निवाडो दिलो आनी केंद्राचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान योग्य थारायला। तेन्ना भारत पाकिस्ताना मदीं युद्धाची स्थिती आशिल्ली आनी जम्मू काश्मीराक एक विशेष दर्जो दिल्लो। तेन्ना जे ते कलम तेन्ना ते योग्य आसले, पूण आतां तशी परिस्थिती ना अशें म्हणत सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राच्या निर्णयाक येवकार दिल्लो आसा आनी हे कलम आतां काडून उडयल्ले आसा। गोंयांतच न्हू जाल्यार देशभरात ह्या निर्णयाक भाजपाच्या नेत्यांनी येवकार दिल्लो आसा आनी ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। ते भायर आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार विद्यार्थ्यांनी सगळे तरेच्यो परीक्षा दिवप, ते भायर आतां कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम म्हणजे स्पर्धा परीक्षा आसात तांची तयारी करपाक जाय अशे तरेचें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा। ही सविस्तर तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। तर एक म्हत्वाची बातमी आमच्या सुशांतान आमकां सांगली ती म्हटल्यार देशाची एक म्हत्वाची बातमी। 370 कलम रद्द केल्ले आसा आनी तेज्या उपरांत जम्मू एंड काश्मीरात इलेक्शन जातले 30 सप्टेंबरा पयलीं अशें कळीत केल्लेलें आसा। आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे सब एडिटर दिप्ती, तशेंच ते एंकर आसा। तेणी खंयची बातमी केल्या ताका विचारुया। गौरीश, आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे एक स्टोरी म्हणल्यार आयज काल तरणाटी जी आसात ती ड्रग्स म्हणजे घुवळे वखदांच्या बकीक पडपाक लागल्या आनी खऱ्यांनीच एक म्हणजे खूब गंभीर विशय आसा। फाटल्या वर्साचे तुळनेंत अंदू पळयलें जाल्यार गोंय पुलिसांनी केल्ल्या कारवायेंत सुमार 3 कोटी म्हणजे घुवळे वखदांची जप्त केल्ली आसा आनी इतलेंच न्हय तर सुमार 127 प्रकरणांनी 152 दुबावितांक अटक जाल्ली आसा आनी तातूंत गोंयकार भुरग्यांचो जो आंकडो आसा तो 45 आसा। फाटल्या खेपे म्हणजे पोरूच्या वर्साक 48 इतलो आशिल्लो। सो ही खरीच म्हणजे एक गंभीर हो विशय आसा आनी म्हणजे आदले अहवाल जे आसात ताज्या प्रमाणे गोंयान जे पळय घुवळे वखदांची तस्करी जी आसा ती फक्त विदेशी लोकां खातीर म्हणजे सुरू जाल्ली आनी आतां बेरोजगार हो हे एक मुखेल कारण आसा अशा घुवळे वखदां सारक्या प्रकरणांत घुसपा खातीर। सो हाचेर कारवाय जावपाक जाय। गोंयान बेरोजगारी वाडत आसा, त्याच बरोबर जे बेरोजगार भुरगे आसा, जे बेकार आसा, ते असल्या ड्रग्साच्या नादाक लागता। त्याच बरोबर हेचो फायदो घेता ते म्हटल्यार ड्रग्स पेडलर्स। करोडांनी तेंच्यांनी पयशी संपत्ती गोंयांत केल्लेली आसा अशी बातमी दिप्तीन आमकां खूब बऱ्या भशेन सांगली। आतां आमच्या बरोबर आसा उषाक विचारया तेणी खंयची म्हत्वाची बातमी आयज केल्या। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की शुक्रार, शेनवार आनी आयतार हे 3 दीस काणकोण, आमोणे पंगीण वाठारांत लोकोत्सव जालो आनी सभापती रमेश तवडकरान एक घोशणा केल्या की 2025
तांणी कायमस्वरुपी जो लोकोत्सव हा ती संकल्पना मुखार हाडल्या आनी जी दुसरी गजाल म्हणल्यार गोंयची संस्कृताय आनी परंपरा सांबाळून दवरपा खातीर ताणें संस्कृती हब करपाचो विचार आसा अशेंय सांगलां आनी जे 2024 आनी 25 राष्ट्रपती जाल्यार 25 पंतप्रधान हांकां आमंत्रीत करतले अशेंय ताणें कळीत केलां. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार बालवाडीच्या भुरग्यांक पयलीं कडधान्य दिताले आनी आतां खंय तरी तो पोशण टीवी पावडर दिला. पूण जे कंपनीचे अधिकारी आनी आयज डायरेक्टेड ऑफ वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान सांग्यार वचून बसका घेतली पालकां वांगडा, कारण तांकां फाटले दिसांक त्या पाकिटान खंय तरी एक कीड मेळिल्ली आनी ह्या संदर्भात तांणी कंप्लेनूय केल्ली, पूण ती आजून कोणी काना मनार घेतली ना. ताका लागून आयज सगळ्यांच्या पालकां वांगडा बसका जाली आनी पालकांची मागणी आसा की ते पोशण जो पावडर आसा तो नाका, जे पयलीं कडधान्य दिताले तेच दिवचे, कारण ती भुरगीं आतां खावपाक पळयना. आनी आयच्या बसकेंत तेंचो असोय निर्णय जाला की पालक जे आसा पावडर व्हरतात पूण ते खंय तरी ते भुरगे खायनात अशें म्हणटात. ह्यो तुमी ज्यो दोनी बातम्यो आसा त्यो आमच्यो साताच्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. तर उशान 2 आमकां अश्यो बातम्यो सांगल्यो. एक म्हटल्यार लोकोत्सवाची काणकोणची तेणी बातमी सांगली. खरें म्हटल्यार उशा जे आसा ते काणकोणचे, ताका लागून आपल्या गांवची ताका आपुलकी आसा म्हणून बऱ्या भशेन तेणी आपली बातमी मांडिल्ली आसा. ही तुमी मुजरत पळया आमच्या गोमंतकाच्या 7 PM बुलेटिनान. आमच्या बरोबर आसा आमचे सब एडिटर आतां उत्तेजान खंयची बातमी केल्या, उत्तेजाक विचारया. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल. हो आर्ट्स फेस्टिवल अंदू वर्सा 15 ते 23 डिसेंबर मेरेन जातलो आनी ह्या फेस्टिवलान 12 वेन्यू आहा. 12 वेन्यूंचेर हो फेस्टिवल जातलो आनी हातून 300 परस चड कलाकार वांटो घेतले. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार अपघातांचें प्रमाण सद्या वाडलां आनी आयज मार्ना शिवोले रस्त्याचेर एक ट्रक उमथलो, मातयेचो ट्रक. तो म्हापशेच्या दिकेन हांगा शिवोले वयतलो, माती भरून शिवोले वयतलो तेन्ना देंवतेर तेजो ब्रेक फेल जाल्ल्यान तेणी दुसऱ्या वाटेन येवपी जी गाडी आली ते वांटोवपा खातीर तेणी पयलीं काजीच्या झाडार धपको दिला आनी उपरांत तेजो कंट्रोल गेलो आनी तो ट्रक उमथलो. ही जी बातमी सविस्तर बातमी आहा तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. तर सेरेंडिपिटी गोंयांत जावपाचो आसा. सेरेंडिपिटी कोणेंच चुकोवचो न्हू. 300 कलाकारांनी हितून वांटो घातला. देश पातळी वयले लोक कलाकार हांगा येता आनी आपली कला सादर करता आनी तेंच्या राज्याक ते आपल्या आमच्या फुड्यान अशें दवरता. हें केन्नाच चुकोवचें न्हय. तशेंच सुद्दां तुमी सुद्दां आमचें गोमंतक 7 PM बुलेटीन मुजरत पळया आनी पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. थर्टी सेवन नॅशनल गेम्साच्या ह्या खाशेले कार्यावळीत तुमकां येवकार. आमी ह्या कार्यावळीत आमचे जे प्लेयर्स आसात जे गोंया खातीर मेडल्स हाडून गोंयचें नांव वयर काडटात तेंच्या बरोबर एक खाशेली चर्चा सत्र आमी तुमच्या मुखार घेवन येल्यात. योगा म्हणटा तें आमची एन्शियंट ट्रेडिशन. इंडियेन ह्या जगाक योगा म्हणटा ते गिफ्ट दिले आनी ह्या ट्रेडिशनल योगासनात गोंयाक पयलें गोल्ड मेडल फावो जाला. तर हे गोल्ड मेडल गोंया खातीर हाडपी आमच्या बरोबर आसात आजचे गोल्ड मेडलिस्ट शुभम देबनाथ. शुभम जी, वेलकम टू आवर शो. शुभम जी, आपने गोवा के लिए योगा में जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशन है, जो इंडिया में इन्वेंट हुआ है हमारा ऋषि मुनियों ने, वो एंशिएंट ट्रेडिशन में, वो एंशिएंट डिसिप्लिन में आपने गोल्ड है, आपका कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बढ़िया फील हो रहा है क्योंकि गोल्ड मेडल जितना सबका ड्रीम रहता है कि एक खेल में गोल्ड मेडल, मतलब ये इतना बड़ा गेम है, इसके बड़ा गेम में आके खेलना 2 दिन तक, उसके बाद गोल्ड मेडल जितना सबका सपना होता है. और लास्ट टाइम जब खेला था गुजरात में तो मेरा सिल्वर मेडल आया था, तो मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि नेक्स्ट ईयर तो गोल्ड ही लाना है. और इस बार जब जब मेरा रिजल्ट जब फर्स्ट में आया, सेमीफाइनल में सिलेक्टेड हुआ, उसके बाद आज आके जब गोल्ड मिल गया, पूरा मतलब कह नहीं सकते इतना खुश हो रहा हूँ मैं. और ऊपर से मम्मी को भी प्रॉमिस किया था कि लास्ट टाइम जब सिल्वर मिला था मम्मी ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम गोल्ड लाना है. मम्मी को मैंने प्रॉमिस करके आया था कि हाँ इस बार तुम्हारे लिए गोल्ड लाऊंगा. बस बहुत खुशी हो रही है. आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, आप गोवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कितना टाइम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना साल से या महीने से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोवा को? मैं